म्हजें नांव विणा मांद्रेकर. आयज हांवें म्हज्या लायफांतलें जें आसा तें पयलीं वोटींग केलेलें आसा आनी खरीच ही एक अशी डिफरंट फिलींग, खंय तरी एक अशी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हटल्यार खंय तरी एक असो रिस्पॉन्सिबलूय कसो फील जालो बिकॉज वोटींग ल्हानपणाच्यान ह्या दिसाक जी आसा ती आतुरतेन हांवें वाट पयल्ली आनी आयज वोटींग करून खूब बरें दिसता आनी सगळ्या युथांनी येवन वोट करचें, वोट कास्ट आपले करचे, कोणी वोट वेस्ट करचे. कॅन्डिडेटाक कितें म्हणून पयला तुवें म्हणजे कसो आसतो तुजो कॅन्डिडेट फर्स्ट टायम वोटींग करताय तूं सो खंयचो मुद्दो तुवें पयला आनी वोटींग केला? मुद्दो म्हटल्यार ओवरऑल डेव्हलपमेंट. आणि तू आता वोटिंग करपाक गेले, तू थंय पावतकूच तुका तकलेन विचार कितें येयलो? तकलेन विचार पयलींच फावटी गेलेल्या कारणान खंय तरी मातशें कन्फ्युजन आशिल्लें की बाबा कशें कितें करप, बट थंय जे पोलिंग कोण ऑफिसर्स आसली थंय बसलेली तेंच्यांनी अशें फील करून दिवंक ना की बाबा तूं खंय तरी लेफ्ट आवट जाता. सो खंय तरी तेंचो एक असो इम्पॉर्टंट दे आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टंट रोल इन दीस. तू आता बाकीचे यूथ आहा तांकां कितें मेसेज दिवपाक? यूथ सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे जे वोट आसा खंय तरी आमच्या हातीन एक तो गोंयची म्हण भारताची म्हण खंय तरी डिव्हलपमेंट म्हण करपाक आमच्या हातीनूय तो रायट आसा. सो कोणीच वोट वेस्ट करचें न्ही, सगळ्यांनी येवन वोट करचें. म्हजें नांव वेदिका गौरी सिलीम खान. हांव ताळगांव मतदारसंघांतल्यान ह्या फावटी फर्स्ट टायम वोटर आसा. सो पयलींच्यान खूब उमेद आसली वोटींग करपाची कितें आसता. ह्या फावटी मजा आयली वोटींग करून. म्हाका म्हजो नेता चूज करपाक मेळ्ळो. फुडें म्हजो विकास हांवें विकासाक मत दिला. सो चूज करपाक म्हजें बरें दिसता. एक फिलींग येता की म्हजेंय कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हज्या कंट्रीन, म्हज्या डेमोक्रेसीन. हांव सगळ्यांक हेंच सांगपाक शकता, वेदर न्यू वोटर आसत किंवा जे लोक पयलींचे आसत, सगळ्यांक इतकेंच सांगपाक सोदता की सगळ्यांनी आयच्या एका दिसा खातीर आपल्या घरांतल्यान भायर येवन मतदान करचें, आमच्या लोकशायेचो आदार करचो, सन्मान करचो आनी आपल्या विकासाक लागून सगळ्यांनी मत दिवचें. माझे नाव सिया पांडुरंग दिवकर आणि हांव फर्स्ट टायम वोटर. इतली वर्सां जाली हांवें म्हज्या पेरंट्सांक पयला वोट करूंक वयता ते आनी दिस टायम हांवें वोट केला आनी म्हाका बरें दिसलें. म्हाका आपणाक म्हणजे कोण कॅन्डिडेट आहा तेका चूज करूंक मेळ्ळें. माझे नाव श्रुती नाईक आणि माझी मम्मा एक्स सरपंच आणि त्या टायमार सगळ्या लोकांनी माझ्या मम्माक ट्रस्ट करून माझ्या मम्माक निवडून हाडलेलें आनी तिणें खूब डेव्हलपमेंट केल्लें. तशेंच ह्या फावटी हांव मोदीक ट्रस्ट करता आनी म्हाका खबर आसा मोदीन जितलें आतां डेव्हलपमेंट केल्या तो फुडें करत रावतलो. खूब बरें दिसता, एक्सायटेड आसलें हांव. पयलीं कन्फ्यूज आसलें कशें कितें करप तें, पूण बाकीच्या लोकांक पळोवन कळ्ळें कशें करप तें आनी एक्सायटेड आसलें. म्हाका वोट करून बरें दिसता आनी हांव अशें मागता की आनी यंगस्टर्स अशेंच एनकरेज जावन येवचे वोटिंगाक. आनी हांवें एक डेव्हलपींग कंट्रीक वोट केला आनी मागता की आनी मुखार फुडें डेव्हलप जावचें आनी हांवें जाका वोट केला तो दिल्ली वचून आनी आवाज वयर करतलो अशें मागता. तुका कितें दिसता आनी कितें जावचें ह्या दिसांनी गोंयांत? आनी डेव्हलप जावपा जाय आनी जाता तितले मिनिस्टरांनी पळोवपा जाय लोकांक कितें तेंचे नीड्स बी सगळे. युथा लागून फॅसिलिटी वाडोवची, स्किम्स बी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी स्पेशली चड दिवपा जाय, इतलेंच मागता. आनी हें मागता की यंगस्टर्स बी येवपा जाय वोटिंगा लागून ऑन टायम.